ಆರಾಧನೆ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 मुखार भावाने पयनीनो आमी आसा आमच्या सुमया मुखार आमी उगडास करी आमी हांगासर कित्याक आयल्या हांव म्हणून जावं पुरो हांव आयला म्हज्या जिवितांत ह्या जेजून केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दिवंक जावं पुरो हांव हांगासर बसून आसा हांव म्हज्या खातीर मागोवंक जावं पुरो म्हज्या पुता खातीर म्हज्या दुवे खातीर मागोवंक हांव हांगासर आयला वा आयल्या जावं पुरो म्हज्या भलायके खातीर मागोवंक हांव आयल्या जावंक पुरो म्हजी भलायकी बरी ना त्या खातीर मागोवंक हांव हांगासर आयल्या जावं पुरो हांगासर आयल्या म्हज्या विविध गरजां खातीर मागोवंक साबार समस्या म्हाका दोसतात ते समस्ये खातीर मागोवंक हांव हांगासर आयल्या वा आयला तसो उगडास आमी करया आनी सर्व आमचे कितें समस्या आसात कितें विनवणी आसात ते जेजू समोर आमी दवरया सगळे आमी जेजूक समर्पण दिवया आनी आमकांच आमी समर्पण दिवया कित्याक जेजू आमकां राखता जेजू आमकां सांबाळटा आनी जेजू ताच्या उतरान आमकां मुखार व्हरूंक आदार दिता ह्याच जेजूचेर आमचो भावार्थ जावंक जाय मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाचे उतार आमकां बोळ दिता देखून पापा बेनेडिक्ट 16व्यान वर्बुम दोमिनी म्हणलो एक आपोस्तोलीक पत्र आमकां 2010 इसवेंत दिल्लें जावन आसा आनी त्या वेळार ताणें त्या पत्रांत देवाचें उतार कितलें बळादीक तें देवाचें उतार आज कशें मनीस जावन आमचे मदें आसा आनी आमकां हर एका दिसा येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मारिफात बोळ दिता म्हणून तें उतार आमकां दाखोवन दिता देखून थंयसर आमी वाचता वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो आनी शब्द मनीस जालो हे उतार जुवांच्या वांजेलांतलें पयलें उतार ताणें विंचून काडलें आनी त्या मारिफात थंयसर वर्बुम दोमिनी म्हणजे देवाचें उतार हें पत्र ताणें बरयलें आनी हें पत्र आमकां अशें मुंदारण म्हणटा सर वस्तू सोम्यांत जावन आयल्यात कितें आमी आज भोगता ते सर वस्तू आमकां सोम्यांत दिल्ले जावन आसात देखून आमी ताका अर्गां दिवंक फावो तो क्रिस्त पयलो जनीत म्हणजे क्रिस्त आरंभात जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथ आदी 1 वाक्य 1 थंयसर आमी पळयता आरंभात जावन म्हणजे आरंभात जावन शब्द देवा सोवे आसलो तोच शब्द आमचे मदें आज येवन आज आमचे समोर ह्या बुंड्या रुपार हांगासर आजार आसा देखून आमकांच आमी ह्या सुमया जेजूक समर्पीत करया सगळे आमचे कश्ट सगळे आमचे सूख सगळे आमचे संतोष सगळे आमचे दूख ह्या सुमयाक आमी दिवया कित्याक सुमया आमकां जाणा त्याच सुमयाक जावं महिमा आनी ओगळाप कीर्तनगर 119 आमी वचले थंयसर आमी म्हणटा सुमया तुजे उतार ससनाक ताकता आनी सर्गा भाशेन ते तीर आसा ते घट आसा तुजे उतार केदांस ते आमकां बोळ दिवचे तसले जावन आसा मुखार आमी वाचल्यार लुकाचो वांजेल आदे 5 वाक्य 5 म्हणटा तुज्या उतराचेर हांव म्हजी जाळ देवयता म्हणटा सांपेद्रू जस्ट उतराचेर पाती येता ताच्या उतराच्या पातयेन तो आपले जाळ देवयता आनी आमी जनाव त्या उतराक लागून ताका जाय तितली मासली मेळटा आज आमी हांगासर आयल्या इल्लोसो भावार्थ धरनो वा थंयसर जेजू लागीं मागोवंक मागलें मेळटा म्हळ्यार बरोवशेन आमी आयल्या तर आमचे मागणें आमी देवाक अर्पूंक जाय पूण ताच्या की पयलीं आमी उगडास दवरया ह्या सुमया जेजूक अर्गां दिवंक कित्याक ह्या सुमया जेजून देव बापा संगी आनी पवित्र आत्म्या संगी सुरवेर तावन आमकां सगळें रचून दिलां जावं पुरो सूर्यो चंद्र त्या अंतराळाची तारा सुकणी सावजां आनी आमचेच जिवीत आमचेच आपल्या सारकेचे आनी स्वरुपाचें जावन ताणें आमकां रचलां देखून देवान केल्ल्या सर उपकाराक पयल्यान पयलीं आमी अर्गां दिवया ताचे उपकार आमकां आदार दितात ताचो आदार आमकां खंडीत गरज आसा देखून तुका सुमया हांव अर्गां दिता म्हळ्यार गिता मारिफात पयलें आमी ह्या सुमया जेजूक अर्गां दिवया त्या मारिफात आमची अर्गां सुमया जेजूक समर्पीत करया
करता तुका सुम्या आवडता तुझी विचित्र त्यानी अडता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना बरता सगळं संतारा उजवाड फंगता अंतराळ तुझी महिमेनी वार्ता सगळं संतारा उजवाड फंगता अंतराळ तुझी महिमेनी वार्ता रसणार तू रसन हाव रसणार तू रसन हाव तुझे नाव कोवी जाऊं गवंगा तुझे नाव कोवी जाऊं गवंगा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्र त्यानी अडता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसुन्ना वाडटा नावडता तुका फुला बोळा वागडता तुका मोणशा बाळा नावडता तुका फुला बोळा वागडता तुका मोणशा बाळा रसणार तू रसन हांव तुझे नाव कोवी जाऊं गवंगाव रसणार तू रसना तुझे नाव कोवी जाऊं गवंगाव अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणम तुका ये जीवदातारा रसणार तू रसना तुझे नाव कोवी जाऊं गवंगाव रस तू रसना तुझे नाव गवंगाव गवंगाव तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझे विचित्र त्यानी अडटा तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसुन्ना वाडटा तुका सोमिया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्र त्यानी अडटा तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसुन्ना वाडटा तुका सदां सरसुन्ना वाडटा तुका सदां सरसुन्ना वाडटा हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू गळाक तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हरसिदां तुका सुम्या जेजू गोडसिदां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
मोगाळ भावान आनी भयणींनो, मौनपणी आमच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आमी अर्गां दिवया. उगडास काडया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या सामाजीक जिवितांत देवान आपल्या पुता मारिफात आनी पवित्रात्म्या मारिफा साबार देण्यान आमकां भरल्यात आनी आमकां कुटुंबांत आशिर्वादां दिल्यात. ह्या सर्व देण्या खातीर आमी मौनपणी जेजूक अर्गां दिवया. देवाचे उतर वस्त आसतना देव आमकां आयकता आनी आमच्या सवालांक तो जाप दिता. देखून देवाचे उतर आमकां एक आदार जेजू लागीं मागोवंक, जेजू लागीं उलोवंक, हर एका आमच्या जिविताच्या समस्यांक देव एकलोच जाप दिवंक शकता. संवसारांत आमकां थोडे फावटी आमच्या समस्यांक जवाब मेळनातल्या वेळार जेजू मात्र आमकां जवाब दिता. हें आमी समजूंक जाय, कित्याक देवाचें उतर तितलें बळादीक. किर्तनकार आमी पळयता सबार फावटी ते देवा मुखार मनशाची सगळी भोगनाती नाजूक रितीन व्यक्त केल्ली आमी पळयता. किर्तन आमी वाचता तर थंयसर हर एक संगती आसा आमच्या जिवितांत. आमच्या जिविताची संतोश, आमच्या जिवितां जावचें दूख, आमच्या जिवितां जावचो तो बेजाराय, आमच्या जिवितांत आमकां मेळचो तो बरवसो, भें आनी तरतरें, हे सकड त्या किर्तनांनी व्यक्त जातात. आनी ह्या मारिफात देवाचें उतर आमकां आमचें जिवीत कितें म्हूण आमकां दाखयता. त्याच कारणां लागून हे उतर आमी समजल्यार मात्र पावना, हे उतर आमकां पवित्रात्म्या मारिफात आमकां मेळ्ळ्यार मात पावना. म्हणून देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक मोरये मारिफात ह्या संवसारी धाडलो. हें जावन आसा ताचें एक वर्तें इनाम आमकां जेजून देवान मनीस जावचें आनी आमचे मदें जियोवचें. केदाळा आमी त्या देवाक आयकता, केदाळा आमी जेजू लागीं उलयता. हो जावन आसा आमी मनशांनी ताका दिवचे जबाब, आनी तीच जबाब जावन आसा आमचो भावार्थ. मोगाळ भावान आनी भयणींनो, आज ह्या पवित्र मंदिरांत तुमी येवन बसल्या तर ह्या जेजू मुखार जेजूक पळयता तर तुमचे ते आसो एकच वर्त आमचो जावन आसा, तुमचे ते आसतो तो भावार्थ. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मारिफात तुमकां मेळिल्लो तो भावार्थ मारिफात जेजू आमकां मागल्ले दिता. जेजू आमकां आमी कितें ताचे मुखार दवरता तें आमकां दिता म्हळ्यार बरोवशां तुमी आज हांगासर बसल्यात. देखून हो जावन आसा आमी देवाक दिवची जबाब, आमी देवाक दिवची ती आमची उतरावर्ती सकत, आनी तेच जावन आसा भावार्थ. इजायाचो ग्रंथ आमी काडलो तर थंयसर अध्याय 50:5 वाक्य 10 आनी मुखार मुंदारून म्हणटा, जशें पावस आनी धोव भुमीक पडल्या उपरांत ते फळ दिन अशें फाटी वचनागी, तशेंच देवाचें उतर आमच्या कानाक पडिल्ल्या वेळार, तेंच देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगल्ल्या वेळार ते फळ दिन अशें फाटी वचना. मोगाळ भावान आनी भयणींनो, देवाचें उतर आमकां बोळ दिता, देवाचें उतर आमकां सकत दिता. देखून देवाचें उतर आमी जावं पर आमच्या कुटुंबांत आमी वाचता. हर एका दीस कुटुंबाच्या तेरसा वेळार देवाचें उतर वाचता आसतना तें आमच्या काळजांत रिगता आनी इल्लेशे बदलावान आमचें तें जाता. देखून तेच देवाचें उतर ह्या संवसारीक येवन तें उतर आमच्या खातीर मरोन, कुर्सार मरोन, पुनर्जिवान जावन येवकरिस्ताच्या संस्कारा मारिफात आमच्या मुखार हजर आसतना आमी भागीस जाय, कित्याक देवाचें उतरच आमच्या मदें आज हांगासर आसा. तर मोगाळ भावान आनी भयणींनो, देवाचें उतर आयकोवचें म्हळ्यार, देवाचें उतर नियाळचें म्हळ्यार आमकां जेजू संगीत जियोवचें एक भाग जावन आसा.
तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हे देवाचें उतर आयकोंक आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्मो आमकां सकत दिता, पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिता, पवित्र आत्मो आपल्या सात देण्यांनी आनी बरा फळांनी भरोवन देवाचें उतर संपूर्णपणी आयकोंक आनी देवाचें उतर आमच्या काळजांत जागोवन दवरून आमच्या जिवितांत नियाळूंक आदार दिता आसतना पवित्र आत्म्याचे सकत आमचेर आमी मागून घेवया. सर आमी उबी रावया आनी त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी आपोवया. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ನೀ ಕರುಣಿಸು ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ನೀ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू एम्माउसाचे वाटेर आनी त्याच दिसा तांचे मोदले दोग जण जेरुजलेमांतां 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशयां ते एकामेका उलोवंक आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेल्या परी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं.
तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून नातल्ले. प्रवाद्याने सांगले सगळे सत्मनो कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेवंत रिकचे आदी हे सगळे सोसची गरज आसली न्ही. उपरांत म्हयजे तावन सुरू कर्ण सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयल्ल्या ते ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावलें. आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्तें जालें आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मदलो नापयस जालो. तवळ ते एकामेकाक म्हणूंक लागलें, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतलें न्ही. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून देवाचें उतर आयकूंक आनी त्या मारिफात आमच्या जिवितांत कितें म्हणिल्लेशें मेळटा म्हणलें तें समजून घेवंक आमी आज प्रयत्न करया. आयचे आतां सुरू आसले ते लुकाच्या वांजनांतले ते वाचप आमी आयकलें. एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या त्या दोगा शिसांक थंयसर जेजू भेटता. तांकां देवाचें उतर कितें म्हूण समजाशें करता. तांचे सांगाता रावता, उंडो मोडटा आनी त्या उपरांत तांकां कितें घडलां म्हूण तें सगळें समजाता. थंयसर आमी पळोवंक गेल्यार देवाचें उतर आसा, थंयसर पवित्र येवकरिस्त आसा आनी ह्या मारिफात तांकां समजून मेळटा. आमच्या जिवितांत इतलेंच. देवाचें उतर आमकां कितें देवान सांगलां तें समजाशें करता आनी ज्येश्ठ जेवणांत वांटेली जावन तें सुज्यावान आमकां पोशीत करता आनी आमच्या कुटुंबाक वचून आमच्या समाजेंत वचून जेजू परी जियोंक आमकां आदार दिता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयचे ते वांजेलांत एक कडेन आमी आयकलें, जेजू तांकां सगळें विवरण म्हूण सांगता. म्हणजे पोरण्या सोल्ल्या तावन नव्या सोल्ल्या म्हणसर तो विवरून तांकां सांगता. थंयसर तांचे दोळे उक्ते जातात म्हणटा. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी साबार पावटी देवाचें उतर आयकात. देवाचें उतर आमकां थोडे फावटी समजना, थोडे फावटी कितें जाता म्हूण आमकां कळना. पूण पवित्र आत्मो आमकां तें देवाचें उतर समजाशें करता आनी तेच आमच्या जिवितांत जियोंक आदार दिता. देवाचें उतर हेब्रेवांक बरयल्लें थंयसर पत्रांत आमी पळोवंक गेल्यार थंय म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा जिवें, देवाचें उतर जावन आसा क्रियात्मक आनी देवाचें उतर जावन आसा आमकां उजवाड दिता. आमी पळोवंक गेल्यार देवाचें उतर जावन आसा जिवें. आमी पळयलां एक जीव आसचें एक जड वा जीव आसचें एक मनीस, ताचे थंय तो कितें म्हणी करूंक शकता. आतां ह्या दिसान आमी आमची प्रकृती पळयले तर पावस आयल्या उपरांत सगळे रूख सुकोवन गेल्ले, आज जिवान भरल्यात, 5व्या रंगान ते भरल्यात. आज आमी हांगासर आयल्या तर आमचे ते एक जीव आसा, त्या जिवान भरून आमी हांगासर आयल्या. तशेंच देवाचें उतर जावन आसा जिवें, तें जावन आसा जीव दिवचें. पापा फ्रांसीस एक फावटी देवाच्या उतरा विशयांत उलोवन तुमी साबार पळयलें जावं वॉट्सॅपार ते आयला. तो म्हणटा एका दिसा 2 मिनटां तुमी देवाचें उतर वाचल्या पुरो, फकत 2 मिनटां. धाकटो एक बूक काण घेया. आमचे ते धाकटो बूक आसा म्हळ्यार एक नवो असलो धाकटो बायबल आसा, तोय तुमच्या पॉकेटीन जाय जाल्यार दवरा, नाजाल्यार तुमच्या मोबायलांत आतां थंयसर देवाचें उतर आसा, ते इल्लेस वाचून 2 मिनटां त्या उतरा खातीर दिया म्हणटा पापा साहेब. जावं पुरो तूं पयन करताय, तूं बसार वेताय, तूं ट्रेनार पयन करताय, तूं एरोप्लेनार पयन करताय, वा खंयसर तूं पयन करता आसतना 2 मिनटां देवाचें उतर वाचल्यार पुरो, तें तुका सगळ्या जिविताक सगळ्या त्या दिसाक सकत दिवंक पावतलें म्हणटा पापा फ्रांसीस. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तें जावन आसा देवाचें उतर जिवें. देखून तें जिवें उतर आमच्या क्रिस्त जिवितांत आमकां भावार्थ दिवंक जाय, आमच्या जिवितांत आमकां बळ दिवंक जाय. दुसरें जावन आसा देवाचें उतर क्रियात्मक. म्हणजे
ते कितलेशा आमच्या जनां ते बदलूंक शकता. जर आमी पळयता देवाचें उतर आयकल्लें तो कितलोय कठोर जावन दी तो व्यक्ती बदलाता आनी आपलें जिवीतच हेरांक दिवंक शकता. आमी पळयता साबार जण रेतीरेक वेतात थंयसर बदलाल्ले आमचे दृश्टांत आमचे मदें कितलींशीं जाणां मदें नात. जावं पुरो हांगासर बसल्या मदेंच देवाचें उतर आयकूनच बदलाल्लीं मनशां आसा जावंक पुरो देखून तें देवाचें उतर क्रियात्मक. तिसऱ्यान देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता. देवाचें उतर केदींच तें काळोखान ना बगर उजवाड दिता. केदाळा आमच्या कुटुंबांत समस्या आसात तेदाळ एक घडी बोरो देवाचें उतर काडा आनी घट्ट वासा खंडीत जावन तें उतर आमच्या कुटुंबांत उजवाड दिवंक पावतलें. जर आमच्या कुटुंबांत थोडे समस्या आसात तेदाळ देवाचें उतर काडून वासा थंयसर कितें बदलावां जातलीं. देखून देवाचें उतर जावन आसा तें उजवाड दिवचें तसलें. तें केदाळे आमकां काळोखांत लोटून घालिना बगर आमकां बऱ्या वाटे तशेन पावोवंक आदार जाता. मुगाळ भावांनी आनी भयणीनो हे जावन आसा देवाचें उतर जिवें. हे जावन आसा देवाचें उतर क्रियात्मक. हे जावन आसा देवाचें उतर उजवाड आनी तेच जिवांतपण तेच क्रियात्मकपण तेच उजवाड आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. देखून आमी हांगासर बसून आमच्याच जिवितांत घडचें तसलें ह्या जेजू मुखार बसून आमी आतां सांगता जावंक पुरो. आमच्या जिवितांत कितें बदलावां जायची तें आमी सांगता जावंक पुरो. देखून हांगासर आसतो तो जिवो देव आमच्या मदें आसतो तो उजवाड दिवचो जेजू आमकां पळयते आसा आनी आमकां तो आदार दिता. कशें एम्मावसाच्या वाटेर आसलेल्या त्या दोगा शिसांक जेजू भेटलो की तांकां देवाच्या उतराचेर नियाळ दिलो की ताचे उपरांत तांचे मदें रावून देवाचें ते तांच्या मदें रावून आपणांक मोडून तांकां दिलो की तसो जेजू आज आमचे मदें आसता आसतना खंडीत जावन भियोवचें नाका. आमचें कितेंय गरज आसा तर त्या जेजू जाणा. देखून त्या जेजू मुखार बसचेंच एक व्हड भाग. देखून त्या दोगा शिसांक भेटलो जेजू आज आमकां भेटता म्हणल्यार भावार्थान आमी आयल्या. आमकां भेटता म्हणल्यार त्या बरवोशान आमी आयल्या. तसो भावार्थ तसो बरवोस आमचो घट जावं दी आनी तेच देवाचें उतर आमकां बोळ दिवचें तसलें जावं दी. हांगासर असो जेजू आमकां बोळ दिवचो तो जेजू जावं दी. अशें आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपणां तें व्हरचें तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया आनी थोडो वेळ ह्या जेजू मुखार आमचो वेळ आमी करचुया. मौनपणी कितेंच उलयनासतना जेजूक आमी उलोवंक सोडया. तो आमचे लागीं उलोवन दी. आमी ताचे लागीं उलयल्ले पुरो. इल्लोच वेळ जेजू आमकां कितें सांगता तें आयकूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू कसो आमी पळोवया. जेजू म्हजे लागीं उलय म्हूण आमी ताचे लागीं सांगया. मुखार भावांनी आनी भयणीनो केदाळा आमी जेजू मुखार रावता तो आमकां आयकता आनी आमच्या सवालांक तो जबाब दिता. साबार पावटी देवाच्या उतराक लागून आमी आमच्या संवसारी संगतींत मेतेर जाल्ल्या जावंक पुरो. देवाचें उतर वाचूंक आनी आयकूंक आमकां वेळ मेळना जावंक पुरो. पूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां एक भाग मेळ्ळा. देवाचें उतर आयकूंक ताचे सांगाता रावोंक ताच्या जेवणांत वांटेली जावंक हेंच आमचें जावन आसा वर्तेपण. आज आमी जेजू लागीं मागया ताच्या उतरान आमकां भरच्या खातीर. तुमची जबाब जावन दी. सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. देवाचें उतर आयकून ते पाळची सुभागी म्हूण शिकयल्ल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. आमच्या बापा म्हणलें मोलादीक उतरांनी बरयल्ले दैवीक मागणे दिल्ल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. दुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली म्हणल्या उतरान पिडा गूण केल्ल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. सलये उठ म्हणल्या उतरांनी मेल्ले सलयेक जिवंत उठयल्ल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. देवाचें उतर आयकून ते परी करतात ती तुजी आवय आनी भाव म्हणल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणल्या उतरांनी कोडकारां नितळ केल्ल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. सल हांगासो सयताना म्हणल्या उतरांनी देवसराक धोंडयल्ल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर. थंड जा चूप राव म्हूण वाऱ्या वादळाक थंड केल्ल्या जेजू सोम्या तुज्या उतरान आमकां बर.
ए म्हजो पाटलावकर म्हणल्या उतरांनी धर्मदुतांक विसलेल्या जेजू सुम्या तुझ्या उतरान आमकां भर पुता तुजी पातकां बोगसाली म्हणल्या उतरांनी अरिगराक बरें केल्ल्या जेजू सुम्या तुझ्या उतरान आमकां भर वसा सुवार्ता परगट करा म्हणल्या उतरांनी सुवार्ता प्रसाराक शिसांक धाडिल्ल्या जेजू सुम्या तुझ्या उतरान आमकां भर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आनी सबार पवित्र पुस्तकाची उतरां आमकां बळ दिल्ली जावन आसात देखून ती उतरां आमच्या उगडासाक आमी हाडया ती उतरां आमकां धैर्य दितात ती उतरां आमकां बळ दितात त्याच सुमेजेची उतरां आमच्या काळजांत दवरून गावया गीत आमी जेजू तुजी उतरां जेजू तुझी उतरां जेजू तुझी उतरां दोळ्याचो उजवाड जेजू तुझी उतरां जिणेचो विस्वास जेजू तुझी उतरां नायेला गुणगान जेजू तुझी उतरां केल्या देवान जेजू तुझी उतरां जिणेचो विस्वास जेजू तुझी उतरां रडलेल्या मनसाक जेजू तुझी उतरां अप्रभ्यामामी जेजू तुझी सोम्या जेजू तुजी उतरां म्हाका काळजाक संतोश दितात तुजी उतरां म्हाका म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दितात आनी तुजें सगळें उतरच म्हज्या जिविताचो उजवाड म्हज्या दोळ्यांक म्हज्या आत्मी जिविताचो उजवाड जावन आसा साबार फावटी सोम्या जेजू जे उतार हांवें ताणेल्ल्या वेळार म्हाका तुवें तें उदक जावन म्हणजे केदळ हांव बुकेल्लो वा ताणेल्लो तुजे उतार म्हाका तें धैर्य दिवंक पावलें तुजे उतार म्हाका तें जिवीत दिवंक पावलें सोम्या जेजू साबार फावटी हांव म्हज्या जिवितांत रडटली म्हजें रडणें कोणून आयकूंक म्हज्या सांगात नातल्या वेळार कितें गी जेजू म्हणलें उतारच म्हाका तें धैर्य दिवंक पावलें साबार फावटी कुटुंबां समस्येवर समस्या आयिल्ले जेजू पूण तूं म्हज्या सांगात आसुल्लोय म्हाका तुवें धैर्य दिल्लें कितलेय समस्या आयल्यार कंत केल्यार ते कंतींत बुडोवन वचनासतना त्या कंतींत वरी म्हाका पिडेस्त करनासतना पगार म्हाका धैर्य दिल्लें जावन आसा तुजे उतार न्ही तुजे उतार पगार तुजे एक शब्द जेजू म्हणलो एक शब्दूच म्हाका एक धैर्य दिवचें तें हातेर जाल्लें मोगाळा जेजू तुजे लागीं मागल्या वेळार तुजे उतार वाचल्या वेळार म्हाका म्हज्या कुटुंबांत कितलेशे बदलावान जाल्ले हांवें पळयलां जाल्यार साबार फावटी ते बरेपण नियाळूंक हांव सुकोन पडल्या बगार म्हज्या समस्येंत म्हाका वयर वयर जावंक पावलें देखून हांव सूख मागता सोम्या जेजू आनी मुखार म्हणी तुज्या उतराचेर हांव पातयेता येता म्हज्याच त्या कश्टाक लागून हांव तुका पुरपुरल्या जावंक पुरो हांव म्हज्या भलायकी बरी नातल्या वेळार तुजे तावन पयस गेला जावंक पुरो पूण सोम्या जेजू तुजे उतार म्हाका आनी मुखार बोळ दिवन दी कितलेय समस्या आसूं दी ते पयस करूंक तूंच म्हाका आदार जावं दी सोम्या जेजू आतां आमी गायलेल्या उतरां मारिफातच
तुजे उतार म्हज्या जिवितांत जावं दी उजवाड, तुजे उतार जावं दी म्हाका रडटा आसतना बुजवून, तुजे उतार जावं दी म्हाका एक धैर्य दिवचें तें हातेर, तुजे उतार जावं दी म्हज्या सगळ्या जिणेचो उस्वास. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तर आमी तिंबयेर पडया आनी आमकां आमी सोम्या जेजूक समर्पण दिवया. कितें आमची गरज आसात तें आमी जेजू मुखार आतां दवरया. जावं पुरो आज हांव हांगासर आयला म्हज्या खातीर मागोंक, म्हज्या कुटुंबांत कितें एक दोस्तां तर तें मागोंक हांव हांगासर आयल्या. ह्या दिसान आमी पळयता आमच्या समाजांत परत एक पोटी ते समाज थंयसर कितें कश्टांत गेल्ले परी दिसता. धर्मा मदें थंयसर झगडे जाते आसात. आमच्या राजकीय मुखेल्या मदें थंयसर नासमाधान थंयसर कितें जाते आसा. देखून आमच्या समाजांत आज शांती समाधान ना. ह्या शांती समाधाना खातीर आमी मागया. आज आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. पवित्र सभेंत भावार्थ म्हणलो तो उणो जाते आसा. संवसारी वस्तूक आमी चडीत गमान दिते आसा. जावं पुरो भायल्या गांवांनी आमकां भावार्थिल्ले व्यक्ती आज भावार्थ जियोंक सुकोवन पडल्यात. तांचे ते भावार्थ परत घट जावं दी. आमचे क्रिस्ती कुटुंबा जिवीत परत घट जावं दी. कुटुंबांत शांती समाधान सदांच रास करून दी. आज आमच्या कुटुंबांत मालगाड्यांक समस्या आसात. आमी पिडेंत पडिल्ल्या वेळार आमकां पयस करची आमची भुरगीं थोडे फावटी आमकां पळयतना बेजार भोगता. आमी ल्हानपणांत तांकां दिल्लो मोग आमकां फाटीं मेळनासतना आमकां दूख भोगता. हे सगळे समस्या आमी जेजूक समर्पीत करया. आमच्या कुटुंबांत इवाजन आसात. इवाजन आज आमकां पवित्र सभेक गरज आसात. देखून तांचे ते भावार्थाचे बी वमचे ते बळादीक हातेर आमच्या कुटुंबांत हांव वाडोवन दी म्हण आमी मागया. आमच्या इवाजनाक आज कामा खातीर ते कामा खातीर मुखार वचूंक ते थंयसर मागतात. तांचे मागणे देव आयकून दी. थोड्यांक बरी सैरीक मेळचे खातीर मागता आसा तांकांय ती बरी सैरीक मेळोवन दी. थोडे शिकते आसात आनी थोड्यांक शिकच्या खातीर भायल्या गांवांक वचूंक आसा. ते सगळें सर्व रितीन बऱ्या रितीन जावन दी. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. आज भुरगीं सबार पावटी माध्यमांक बली जाते आसात. ह्या माध्यमांक बली जायनासतना तांचे शिकप बऱ्या रितीन शिकोवंक जाय करपा आमी मागया. तांचे शिकप शिकता आसतना जेजूचो मोग कितें म्हणलें समजोवंक देवाचें उतर आयकुनची भुरगीं जावन दी म्हण आमी मागया. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, तुमकां खंयची पिडा दोसता तर जावं पुरो तकली पडापड, जावं पुरो पांयांची दूख, हातागांठीची दूख, पोटांत कितें दूख आसा तर वा कितें समस्ये जावं पुरो दोळ्यांचे जावं पुरो दांताची कितें समस्या आसा तर हे सगळे आमी जेजूक समर्पीत करया. परगांवांत हांव आयिल्ली मुसन आसूंक जावं पुरो तांचे खातीर आमी मागया. आमचे खातीर ती परगांवांत वावर करतात. तांचे वावर ते बऱ्या रितीन जावचे खातीर आमी मागया. हांगासर सबार कृशिका जावन आसात. तांकां तांचे कृशी कितेंच बादाक जायनासतना बरें फळ मेळच्या खातीर आमी मागया. सगळो आमकां जेजूक आमी समर्पीत करया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता.
प्रार्थूया. देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. हे तो जी येताय रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो आज ह्या पुनशेताचे निर्देशक मानादीक बाप आसिसी रेबेल्लो आपल्या जिविता खातीर अर्गां दितास तांचो जल्म दिवस आचरण करच्या ह्या संदर्भार आमी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांचे खातीर तांच्या इराद्यां खातीर मागया. देव तांकां राखून दी, सांबाळून दी आनी की जायतीं वर्सां सोम्याच्या शेतांत वावरूंक कृपा दिवं दी म्हूण प्रत्येक रितीन तांचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ह्या पुणशेतान भेट दिवंक आयिल्ल्या, देवाचो आदार जोडूंक आयिल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ भक्तिकानो, आज पवित्र सभा जेजूच्या मोगाच्या कुटुंबांचे संभ्रमाचरण करता. मार्था, मोरी आणि लाजर. आज मार्थाचो प्रत्येक तरान पवित्र सभा उडास करता आसतना मार्था जेजूक आनी ताच्या आपोस्तलांक सुदर्शनच्यांत चड गम्मन दिवन आसली आनी अशें आपलें जिवीत पेल्याक दादोसकाय करच्यांत, संतोश करच्यांत आनी अशें हेरांच्या जिवितांत संतोश पळोवचें तिचे एक जिवीत आज आमकां एक मेलफंक्त जावन आसा. देवान तुका म्हाका जिवीत म्हणलें देणें दिलां. आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेतांव, आमच्या वाड्यांत आमी आसांव, आमच्या फिरगजांनी आमी आसांव, आमच्या सत्तुरांत आमी आसांव. म्हजें जिवीत आनी एकल्याक संतोश दिवचें तसलें, दादोसकाय करचें तसलें आनी बरेंपण वांटचें तसलें जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया. आमकां समी ह्या पवित्र बलिदानाक आयती करच्याक, आमच्या सर चुकीं खातीर पश्चाताप पावोवन देवाचें बक्षणें जोडच्याक सर्व आमी सांगाता म्हणया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बवडा अपराध. ह्या बसत भगवंत सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
वतुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजूचे वाजाक परजळीत मागणी आनी दुबळेकायेची जिणीची येवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी तशा मेटांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणीची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांजू हांवच्या पयल्या पत्रांतलें वसा म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवा तावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख आसना कित्याक देव म्हळ्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसार येदान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग हातूं हाटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमचें पतकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुता पाटयल्यान मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणेय मनशाक देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवंदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला आमी परगट करतावी ह्या सुविशान जो कोण देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हळ्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता देवाचें उतर हें श्लोक सोम्याक भियेतात ती सुभागी सोम्याक भियेतात ती सुभागी सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी तुज्या हाताच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें तूं सुखेस्तानी तुजें सगळें नंदन जातलें श्लोक सोम्याक भियेतात ती सुभागी तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळदायक दकवाली बरी आसतली तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं वाचतलीं श्लोक सोम्याक भियेतात ती सुभागी सर्वेस्पराचें बेंबिरांत आसलेल्या हसलें बाग पावो जातलें सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुजलेमाचें शुभांपण पळोवंक तुका फावो जावं श्लोक सोम्याक भियेतात ती सुभागी उद्गार आपण दुर्बळे म्हूण जाणा आसा ती बागी कित्याक सर्गीचे राज करेस्तांचे हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या शहराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळोन तांच्या बाबाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हणून आयिल्लें जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नातल्लो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो
मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवांतपणाच्या वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवांतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोराचो ना. हे तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पोतो तुंच म्हूण हांव सत म्हणटा. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तातय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज सगळी पवित्र सभा मार्ता, मोरी आनी लाजरासाचें तें स्मरण करता. कित्याक ते जावन आसा मोगाचें कुटाम जेजू थंय. जेजूच्या जिवितांत जेजूक स्वागत दिल्लें कुटाम तें जावन आसलें. ताका भुकेल्ल्या वेळार खाण दिल्लें, ताचें उतर आयकोवचें आनी ससनाचें जिवीत कितें म्हळ्यार समजोवचें तें कुटाम जावन आसलें. देखून पापा फ्रांसीस मार्ता सांगाता मोरियेच आनी लाजरास म्हणजे बाबावांचे सांगाता फेस्त करूंक आपयल्लें आसता. तें फेस्त आज आमी आचरण करता. आज आमी हांगासर इतल्या सोबीत रितीन बसले हांव तर थोडे फावटी ते सैतानाक पळोवंक जायना गे. देखून सैतानान जेजूक सैत सोडूंक ना. देखून ह्या बऱ्या मनशाक कशें पाड करचें म्हणूनच तो पळोवन आसता. बऱ्या लोकांक एकामेका सांगाता जी आसता कशें पाड करचें म्हणून तांणी एक मिटींग आपयलें. आनी त्या मिटींग उपरांत अशें तांणी डिसायड केल्लें, लोक क्रिस्तांव लोक इगर्जे वचोन दी, देवाचें उतर आयकोन दी, हिंदुवांचो देवळाक वचोन दी, मापळ्यांचो मुस्लिमांचो तो तांच्या मसिदीक वचोन दी. पूण भायर आयल्या उपरांत तांणी एकामेकाक विरोध जावचे परी आमी पळोवया. देखून तांणी अशें म्हणलें, आमी तांचे मदें अशें करया, गरज नासल्या विशयाचेर तांणी उलोवचें बरें करया. आमी पळयता टीव्हीनी मस्त विशय येता जावं आमच्या मोबायलांत, ताचे विशीं आमी उलोवचें बरें करया. देवाचें उतर उलोवचें नाका, ताचे विशीं चर्चा करचें बरें आमी पळोवया. नवे नवे स्कीम आमी तांकां दिवया, ऑफर्स आमी दिवया. सिटी सेंटराक गेल्यार आतां थंयसर तांचे 1 year काल तांचे एनिवर्सरी जाता आसा, थंयसर गेल्यार ऑफर्स आनी एक गेल्यार ऑफर्स दिवन लोकां तातूंत बिजी दवरया. आनी आमी पळयता हर एक दीस खर्च करचे बरें पळया. लोक काम करून दी, लोक भायर वचोन दी, घरचो हर एकलोय काम करून दी, पूण तांकां ते पयशे तांणी खर्च करचे बरें आमी पळोवया. लोकां मदें आमी द्वेश आसा करया. हे जावन आसा सैतानाची कामां. लोकां मदें आमी द्वेश आसा करया. एका धर्मा पळयलें आनी एका धर्मा पळयल्या बरें पळयनातल्या बरें म्हणजे द्वेश आसचे बरें आमी पळोवया. थंयसर आमी पळयता भुरग्यांच्या हातार मोबायल दिवन थंयसर भुरग्यांक तांतून वेळ करचें बरें आमी पळोवया. वडिलांक वेळ दिवचें नाका, म्हणजे वडिलांक वेळ दिनासतना आमच्याच कामांत आमी बिजी आसचें बरें पळोवया. देखून आमी पळयता सैतानाचें काम जावन आसा हर एकल्याक बिजी दवरचें. बिजी म्हळ्यार बीइंग अंडर सेटन्स योक, म्हणजे सैतानाच्या हाताखाल जियोवचें. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हाका तद्विरूद्ध जावन आयचो वांजेल आयचे फेस्त आमकां आपोवणें दिता मोगाचें कुटाम आसच्या खातीर. मार्ता बरी जेजूक स्वागत दिवचें व्यक्ती जावच्याक, मोरिया बरी देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर, आनी लाजरसा बरी ससनीक जिवीत कितें म्हूण समजोवच्या खातीर हे वांजेल आमकां आदार दितात. देखून आमी पळयता जेजूच्या घरा आयिल्ल्या थंयसर जेजू आयल्या घरा आयिल्ल्या त्या जेजूक आनी ताच्या शिसांक मार्ता थंयसर स्वागत दिता, तांचे जेवणाची ती सरबराय करता. मोरी जेजू सांगता बसून थंयसर जेजूचें उतर आयकता, आनी लाजरस थंयसर आयचे वांजेल आमी जुवांचो वांजेल आमी आयकलो. लाजरस मरण पावल्ल्या वेळार तो ताका परत जिवांत उठोवन हर एका मनशाक जिवांतपण आसा म्हणून दाखयता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या कुटुंबांत आमी साबार संगती शिकोवंक आसा. हे कुटुंब आमकां दाखयता की मार्ता ती काल कामांत मात्र मग्न जावंक ना. बागार त्या दीस मोरये लागीं उलयता आसतना तिणें आयकल्लें जावंक पुरो. देखून आज ती घरा रावन आसतना जेजूक मेळो म्हूण धांवाधांवी मुखार वेता. तो म्हणटा, तूं जावन आसाय जिवांत, तूं जावन आसाय आमकां जिवीत दिवचो व्यक्ती. देखून तुज्या मारिफात
म्हज्या पुताक म्हज्या भावाक थंयसर सासणीक जीव दिवंक पावता म्हळ्यार तिचो तो भावार्थ ती उगडापे करता मोरयेचें जिवीत आमी पळयलें तर मोरी जेजू सांगता बसून देवाचे उतार आयकता आनी थंयसर आमी पळयता लाजरस एकच उतरान फोंडांतलो भायर येता आनी थंयसर जिवांतपण कितें म्हणलें आमकां तो जेजूस दाखोवन दिता मोगाळ भावन आनी भयणीनो हे तीन संगती आमी सांगता गेल्या तर थंयसर जेवण आसा थंयसर देवाचे उतार आसा आनी थंयसर सासणीक जिवीत आसा हे तीन संगती आमी हांगासर लागू करचे तर देवस्तुतेक लागू करचे तर ह्या देवस्तुतेंत ह्या लितुर्जेंत हांगासर देवाचे उतार आसा जेजून दिल्लें तें सासणीक जेवण आसा आनी आमकां मेल्या उपरांत सासणीक जिवीत आसा म्हणून हेंच लितुर्जी आमकां दाखयता देखून पापा साहेबान फोरच्या थंयसर जुवांवचें आनी पेद्रूचें आनी पावलूचें फेस्त आचरण करता आसतना जुनाची 29 तारीखेर एक आपोस्तोलीक पत्र दिलां तें जावन आसा देजिदेरावो देजिदेरावे म्हणजे आशेवन अत्रेकतलो म्हणून हे पत्र कोंकणींत भाशांतर जालां आनी तुमी पळयलां जावं राखण्यार वा उजवाड पत्र हे पायस जालां आनी तूं कितें शिकयता म्हळ्यार आमी देवस्तुतेंत कशें भाग घेवचें म्हणलें आमकां थंयसर तरबेती गरज आसा म्हणून पापा साहेब दाखोवन दिता आमी हांगासर देवस्तुतेंत भाग घेता आमच्या देशीत आमी पळोवचें तर आमची लितुर्जी भोव आपुरबायेन जाता हांगासर जावं पुरो कंतार आमी गायता गितां गायता लोक बरी जबाब आमी दिता कितें हांगासर घडटा तें आमकां कळीत आसा पूण आमकां आनीक कळीत जावंक आसा हाचो अर्थ कितें म्हणून देखून हें पत्र आमकां दिलां हाचो अर्थ कितें कित्या खातीर हांव मिसाक येते आसा कित्या खातीर हांव हर एक दीस मिसाच्या बलिदानां वांटेली जाता हाचो अर्थ समजूंक आमी प्रयत्न करूंक जायचे देखून थंयसर थोडी अंश ह्या पत्रांत दिल्यात पयल्यान पळोवंक जाय थंय दिल्लें तें थंयसर दिल्लें तें नांव देजिदेरावो देजिदेरावी म्हणजे आशेवन अत्रेकतलो आशेवन कोण आशेल्लो जेजू आशेल्लो कित्याक देवाचें योजन ह्या संवसाराक कळीत करचे खातीर जेजू आशेल्लो आपणाक मोडून दिवन आमकां सर्वांक साल्वसांव दिवच्या खातीर हें आमी पळयता वर्तमान काळांत आसा म्हणजे ते शब्द आसा आशेवन हांव आशेवचें अत्रेकतलो कितें अत्रेकता जेजू कितें अत्रेकता आमी जावंक पुरो ताणें तें घडिल्लें ताणें मोडिल्लें आमी त्या जेवणांत वांटेली जायचे म्हणून देखून जेजूस म्हणटा म्हज्या उगडासाक करात जेजून उंडो घेतलो जेजून थंयसर आपलें मांस जावन बदल्लें जेजून काल्स घेतली आनी आपणाचें रगत जावन बदल्लें ताचे उपरांत ताणें म्हणलें म्हज्या उगडासाक करात आनी तेंच उगडास आज आमी हांगासर करनासा देखून थंयसर त्या दिल्लें पयलें अंश जावन आसा साल्वासावाच्या चरित्रेंत आयचो दीस म्हणजे इन द सॅल्वेशन हिस्ट्री दीस डेज टुडे म्हणजे हे युकरिस्त आयचो दीस आमी भागी कित्याक आमकां जेजून तें जियेलें जिवीत आजून आमकां जिवंतपणान हांगासर जियोंक जाता आयच्या दिसा ताच्या जेवणांत आमकां वांटेली जावंक जाता आयच्या दिसा ताच्या जेवणांत वांटेली जावंक न्हू ताकाच आमी सेवन घरा पाटी वता आसतना ताचे परी जावंक जाता देखून साल्वासावाच्या चरित्रेंत युकरिस्त जावन आसा हर एक दीस आयचो दीस दुसऱ्यान सोमया संगी आमची मिलागात जावचो जागो देखून हो जागो जावन आसा सोमया संगी एकवटचो जागो कित्याक सोमी जेजू हांगासर उंड्या आनी वायना रुपी आपणाचेच मांस आनी रगत जावन बदलता आसतना तोच हांगासर हाजर जाता आनी ताका मेळचो एकामेका भेटचो तो जागो जावन आसा देखून देवस्तुती आजुनी आमकां कितें जाता तें आमकां उगडासाक हाडटा कितें जालां तें आमकां उगडासाक हाडटा त्या निमाण्या जेवणार आपणाक मोडुल्लें आनी निमाण्या शुक्रारा दीस त्या कुर्सार मरोवन आमकां थंयसर साल्वासांव दिल्लें तें उगडास हे पवित्र युकरिस्त आमकां दिता देखून आमच्या जिवितांत युकरिस्त आमकां जियोंक आपण दिता तिसरें जावन आसा पवित्र सभा क्रिस्ताचे कुडीचो संस्कार पवित्र सभा पळोवंक गेल्यार आदांवक रचता आसतना ताच्या आदांवच्या त्या जिवितांत देवान एवेक रचलें म्हणजे आदांवतोन एव आयली थंयसर दोगां जालीं तशेंच आमी पळयता जेजूच्या त्या जिवितांत न्हू आनी एक अंश रचले जावन आसा पवित्र सभा देखून जेजू आनी पवित्र सभा हे सांगता मुखार वेता आनी ह्या पवित्र सभेंत आमकां ताचे संस्कार मेळटात आमकां ताची कूड मेळटा आनी ती आमकां जियोंक आपण दिता मुखार आमी पळोवचें तर देवस्तुती आमकां देवशास्त्री समजून दिता म्हणजे थियोलॉजी आमकां
देवस्पण म्हळ्यार कितें तें आमकां समजून दिता. आमच्या हर एका जिवितांत आमी पळयता सक्रामेंत आमकां काकूळ दिवंक पावता, एकवटाचो गुर्तू जावन आसा, सेवेचो एकतार जावन आसा, हे सकड आमकां देवस्तुतेंत आमकां पळोवंक मेळटा. ताच्या वर्तान पळोवंक गेल्यार आमी ह्या देवस्तुतेक तयाराय करूंक आसा. आमी कशें तयाराय करचें? आज आमी जमत प्रार्थना आयकलें जावंक पुरो, पूण साबार फावटी आमी ताका कान दिना. कित्याक म्हळ्यार सदांचें जालां म्हळ्यार ताका तरबेती गरज आसा. तरबेती जाल्यार मात्र त्या जमत प्रार्थना जावं दी, थंयसर जावचे बेटवणेचे प्रार्थना जावं दी, वा कुमगर उपरांत थंयसर आनीक मागणें आसा. ते मागण्यांत कितें जाता म्हूण आमी आयकल्यार थंयसर आमकां जिवंक आराम जाता. ताका तरबेती गरज आसा. देखून पापा साहेब म्हणटा देवस्तुतेंत आमी आनी मुखार तरबेती इल्लीशी गरज आसा. कित्याक देवस्तुतेंत आमी जिवाळ रितीन आनी गंभीरतेन आमी तातूंत भाग घेवंक आसा. अकरेक तूं म्हणटा लितुर्जी जावन आसा आचरण करची कला, ती जावन आसा एक आर्ट ऑफ सेलेब्रेशन. म्हणजे एक हाल एका ह्या जगाचे लितुर्जी न्ही, सगळ्या लोकांची ती लितुर्जी. आमी वातिकान दुसरे वातिकान महासभा दुसरी हाच्या पयलीं आमी पळोवचें जाल्यार ह्या जाग थंयसर आल्तर लोकांक फूड करनातलो, बगर आल्तारीक पळोवन मीस भेटयतलो. पूण वातिकान दुसरे सभा उपरांत आमी पळयता थंयसर एकामेका पळोवचे थंयसर आमी पळयता. कित्याक आमी सर्व एक म्हणलें थंयसर एकवटा हाडटा. देखून एकामेकाच्या तोंडा पळोवन थंयसर मागणी आमी भेटयता. तितलेंच मात्र न्ही, ह्या जाका मात्र एका देवस्तुतेन भाग घेयना, बगर आमी सर्व आमी गायनां गायता, आमी हांगासर वाचपा वाचता, भावार्थाची प्रार्थना आमी वाचता, थंयसर ताजे उपरांत आमी थंयसर पळयल्यार मागणी आमी वाचता. अशें आमचे एकवट ह्या देवस्तुतें आमी दाखयता. देखून देवस्तुती सगळे जमतीचो एकपण थंयसर दाखयता. एकल्याचें काम न्ही, बगर आमी सर्वांचें काम म्हणून हे आमकां पत्र दाखयता. देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, लितुर्जेंत देवस्तुतेन आमी कशें आचरण करचें आनी त्या मार्ता, मोरये आनी लाजराच्या जिविता प्रमाणे आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकूंक, आमच्या जिवितांत हांगासर जावच्या येवकारिस्तांत भाग घेवंक आनी फाटीं गेल्या उपरांत आमच्या कुटुंबांत ते जियोंक आमी प्रयत्न करूंक जायचे. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर आयल्या आमच्या गरजां खातीर मागोवंक जावं पुरो, पूण आमी हांगासर गरज आमी आपणावन घेता ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली घेवच्या मारिफात. आमचो हर एकल्याचो पात्र ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत दिवच्या खातीर. देखून देवाचें उतर आमी आयकलें, देवाच्या उतराचें नियाळ आमी आयकलो. थोड्याच वेळान ह्या पवित्र अल्तरार तो सुवंडो आनी वायन पवित्र आत्मेच्या सक्तेन जशें मांस आनी रगत जावन बदलता, ते मांस आनी रगत आमी सेवता आनी आमी जेजू बरी जाता. देखून आमी जेजू बरी जाता आसतना घरा फाटीं वचून आमचे ते आसो राग इल्लोसो आमी उणो करया. म्हाका कितें टेन्शन जाता तर तें टेन्शन आमी उणें करूंक पळोवया. कितें आमच्या कुटुंबांत कितें संबंध बरो ना जाल्यार तो संबंध बरो करूंक आमी प्रयत्न करया. देवाचें उतर वाचिना जाल्यार तें देवाचें उतर वाचचें बरें आमी पळोवंक प्रयत्न करया. कितें गरज आसा तर ह्या पवित्र येवकारिस्ता मारिफात तें मागोवंक आमी प्रयत्न करया. ह्या मारिफात आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेंत आनी आमच्या सगळ्या जिवितांत बरेंपण करूंक तसो सोमी आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. स्वीकार कर
मोगाळ भावा भयणीनो, आमी भेटोवनचें बलिदान सर्व आमचे काळजाचे यात्रेक आमची मागणी आमचे ते सभा सर्व संगाता घालून ह्या पवित्र थळार येवंक देवान फावो केल्ल्या करकान जावन भेटोवनचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजू जेवाजान खतखतीत मोगान भेटयलें मागणें आनी खालतीपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हेच अशे गूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाचे उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मोगण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलें. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर्व दुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमे वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत येतावन आसतना ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्रात्मे वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घोट प्रगटुया. बापा आमचे सोडूणे पासो तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणाचो तुज्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो
आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकार काळजान जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये पो भाग्यवंत अंकवार मोरयेच्या तिसो पती भाग्यवंत जुजे तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या भाग्यवंत जुजे वास तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारा वाडसूर तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर बापा हे बरये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवळे आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कडवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टा खातीर ह्या संवसारांत चलिल्ल्या सुमेस्तान मैपासान तुज्या राजान घे ते आमी तुजे महिमा बघून सासना दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसा आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वतीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन आमच्या सुमियांचेचून आमकां शिकयला तें वर्तें मागणें बापा म्हणून उलो मारून त्याच बापाची खुशी आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजेंत आमच्या परिसरांत जिवच्या गरजाचो आदार तोचो सुमी आमकां हर एकल्याक मागोवन दिवन दी फावो करून दी म्हणून सुमियांच्या उतरांनी मागोवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली अनवरांतली अवघडांतली बेजारांतली पिडेंतली दुखांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशें नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक समियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दिवया हो आमचो सोमी जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती
समियांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभल्ले आमी सर्व सुभागी. समियान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सदा नीत त्रेता तुका सेवतो आता लालेता जेजू ये तू काळजा पिडार करया टाण्या तुका घेवन सदा वाशेता आत्मोजो तुका सदा नीत त्रेता तुका सेवतो आता लालेता. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुज्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक
तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात ददोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सगल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवचे थान आमच्या काळजान चडय आनी सांज जेवाजाच्या परजळीत शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली बागोवया. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमा समेस्तांचेर देवो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान हांव तुमकां धाडटा. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळाक भेट दिवन हांगासर जाल्ल्या भक्तीपणांत वांटो घेवन काळजाचे अत्रेक ते सावा मागणी सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवा थंय भेटोवन हर एक भक्तीक तांच्या मागण्याचो फळ जुजे वाज बाप मागोवन दितलो म्हणल्या पातयेणेन तुमकां सर्वांक आमी बरें मागता. आयच्या दिसा पवित्र साक्रामेंताचें आराधन मिसाचेर अर्थाभरीत नियाळ दिवन आमकां मागोवंक मुखेलपण दिल्लें मानादीक बाप लायजिल डिसोजा गांवान मुडिपू पिर्गजीचेच प्रस्तुत रोमांत लितुर्जी देवस्तुतीचें शिकाप एकांताचें संपोवन मुखल्या दिसांनी परत डॉक्टरेट करच्या खातीर ते रोमाक वचोंक आसात. पाद्रापनो सर भक्तिकांच्या नांवी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. रजेर आयिल्ल्या तुमचे सक्कड हांगासर रजेचे दीस बरे जावं दीत म्हूण आमचें मागणें. दिलराज तशेंच मानादीक बाप मनोहर आमचे मदें आसात. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमकां सर रितीन कुमोग करच्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गायनाचें मुखावेलपण घेवच्या साईमान मोगाच्यानो सबार आनी बरयल्ली सबार ते सवांगासर आसात आनी सबारांची कांय पोस्टार्थान येवनूच आसात कोण ना. जुजेवा सगळें पळोवन आसा. हांवें हांगासर वट्टुकर हाडचें आनी सगळ्यांक सांगाता घेवन जुजेवाजा हें तुका संबंद जाल्लें तुवें फावो करचें. आनी हांव हांगासर फकत एक खातीर मात्र जें कितें लोकांची मागणी ते सवा आसात जुजेवाजा मुखांत्र देवाक भेटोवन हांगासर आयिल्ल्यांची आशा सुफळ जावं दी, बरेंपण मेळोवन दी, तांचे काळजाचे अत्रेक देव सुदर्सून दी म्हणलें आमची आशा जावन आसा. हांगासर अर्गां जावन आयिल्लीं ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां दिल्यांत. सेमिस्टर परिक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर बरेंपण दिल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. फूड इन्फेक्शन गूण जाल्ल्याक, एलर्जी गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. 5-6 म्हयने तावन दसून आशिल्ल्या अन्य जातीच्या चेड्या तावन सुटका मेळच्या जुजेवाजाच्या पांयांतळी येवन मागलें. एकाच हप्त्यान म्हज्या खबरेक येना म्हणून ताणें बरोवन दिलें. जुजेवाजाचेच अचर्यान हें जालां. ताका अर्गां दिता. दुसऱ्या भुरग्याच्या देण्या खातीर फाटल्या वर्सांनी हांवें मागलें आनी ही भाग देवान फावो केल्ल्याक आमच्या कुटुंबा समेत अर्गां दिता. ते सवा एकल्यान इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक आशिल्लें काम जावंक 7 जाणांक, भुरग्याच्या देण्या खातीर जोड्यांनी मागला 12 जाणांक, एका चेडवाच्या फाटी कणयांची स्कीन प्रॉब्लम गूण जावंक, काजारी जिवनांत उपजाल्ल्या समाधान जावंक मागला,
घराच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट बऱ्यान मेळच्याक 5 जाणांक एकल्याच्या हर्द्यांतले 2 गूण जावंक पुताक बरी भलायकी तकली फटाफट गूण जावंक क्रेशेक बरें फळ मेळोवंक हातीन धरिल्लीं कामां पंताक पावोवंक एका भुरग्याक न्हीद पडोवंक दाडान काम करच्या जाग्यार ताचें बिझनेस बरें जावंक पप्पा मम्मी भावाक भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक 9 जाणांक कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी बरो फुडार मागतात धाडटूक इंटरव्यू पास जावन भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक रीण फारीक करूंक तांक दिल्लें रीण फाटीं मेळोवंक तेगांक गांठी पेंकाट हात पाय तकली दूख गूण जावंक सबार आनी मागला सोरो सिगरेट तंबाखू सोडूंक घरा समाधानेन जियोंक फावो जावच्याक तेगांक मोबायल हातावन पयस रावोंक बरें करून शिकच्याक जाग्याचे केस गूण जावन जागो संबंद जाल्ल्यांक मेळोवंक मायग्रेन तकली फटाफट गूण जावंक घरचें रीण फारीक करूंक तांक बरी सैरीक मेळोवंक मागला 13 जाणांक आमाल पियोणें उणें जावन घरांत समाधान मेळोवंक 5 जाणांक शिकोवंक बरी मत शिकले मतींत उरोवंक 11 जाणांक खोंकली लंग्सांत धरकाल आशिल्लें गूण जावंक एकल्यान सदां न्हीद मिसाक वचोंक मागला गॅस्ट्रीक प्रॉब्लमांतावन सुटका मेळच्याक बँकांत काम मेळच्याक एप्लिकेशन घाला काम जावंक मागला किडनीची पिडा गूण जावंक मागता एक भक्तीक घरांत संतोश समाधान बरी भलायकी सबारांनी मागला माथ्याचे केस चडचे गूण जावच्याक पोटांत आशिल्लें गेड्डें आनी हर्निया गूण जावंक मागता बरो फुडार बरें काम मेळोवंक 6 जाणांक सर्जरी जाल्ल्या पांयांची दूख कंप्लीट गूण जावंक पांयांक बळ मेळोवंक परगांवांत काम करच्या दादल्याक समाधाने सवें काम परमनंट जावच्याक पतीन मागता BSc नर्सिंग शिकच्याक मेरीट सीट मेळोवंक एकल्याचे वेरिकोज शुगर दोळ्यांची दिश्ट गूण जावंक एकल्यान रीण आनी फंडाक बांदिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळोवंक एका कुटुंबांत घर जगो रेजिस्टर करूंक मतीक उजवाड मेळोवंक मागला एका भुरग्याचो थाप गूण जावंक दांतांतावन येवचें रगत गूण जावंक घर बांदूंक फावो जावच्याक तेगांक मोबायल एडिक्ट जाल्ल्या धुवे पासत आवय मागता मानसीक पिडा टेन्शन गूण जावंक दोगांक एकल्याचें एचएमाचें काम करूंक मतीक उजवाड मेळच्याक पयशांची अडचण पयस जावंक कोर्ट केस बेगीनच राज्येर तिरसूंक कॅनडाक बऱ्या कामांचे विजा मेळचे खातीर कुटुंबांत घोवा बायले मदें झगडें भेदभाव करिनासतना भुरग्यां सांगाता मोगान चलोवंक भुरग्याच्या माथ्यार उदेले ल्हान फळ गूण जावंक सेकंड PUC सप्लिमेंटरी परिक्षेन पास जावंक एका कुटुंबाक कॅनडाचे विजा बेगीनच मेळोवंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक उडासाची सकत फाटी मेळोवंक माथ्याची आंगाची एलर्जी गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक एका ल्हान भुरग्याचे पिडा गूण जावंक परगांवांत चलोन आसचें एकल्याच्या बिझनेस बऱ्यान चलच्याक ह्या त्या सवां खातीर आनी सबार आनी मागोवंक सांगला देखून तांच्याय कुटुंबांदारा सवें हांगासरून मागाची म्हणून हांवें तांकां सांगिल्लें देखून आमचे सर्वांची मागणी त्या सवां बगणा सांगाता घेवया सबार आशेवन हांगासर आसात तांच्या खातीर आमी मागया तांकां देव बरें करून दी म्हज्या उजव्याक दाव्याक बसुल्लीं जावं बरो कितें पुरा चिंतून ती आयल्यात देव तांची आशा सुफळ करून दी आनी आमी एकामेका खातीर मागता आसतना ते मागणी आमकां मेळटा देखून सगळ्या पातयेन सगळ्यांकी हांगासर आयिल्ल्यांक हांगासर येवन आशिल्ल्यांक जुजेवाज बाप तांच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ करतलो म्हणून हात वयर घालून एक आमच्या पांय एक नमान मरी एकानंद बापा आमी सर्व एकामेका खातीर मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझी राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां थळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कुटपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सेवी फॉर तुज्या कुशीचे जेजो भगेवंती मरिये नवचमे आम पापियां गाते विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापा गनी पुता गनी पवित्र ज्ञा देसो दे देसो तानी सदां सर्वता आमेन दिंबी घालून जावची दिंबी घालया दिंबी घालून तांकां नंतर बसून बावडतान आमी मागया मागल्लें जुजेवाज आमकां दिता समिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गीच्या देवा बापा देव पुता संवसाराच्या तारोका
देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्तू जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजूचे वाज बापा श्रीलंकान दगदवणेक सांपडिल्ल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजूचे वाज बापा मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेच्या कातोलीक बावडतो जिवो केल्ल्या सांजूचे वाज बापा कोंताचें भक्तीपणादान मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजूचे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातिल्ल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावरिल्ल्या सांजूचे वाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजूचे वाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले नोवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तूं आमचो शरोती जावन आसाय आनी सर्गिंतां देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांक त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुज्यातान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजूचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुजे जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांडच्याक तूं सुटसुडीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडयलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजूचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजूचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाचे विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासो देवा लागीं विनंती कर आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया बरी भलायकी भुरग्यां बाळांचें देणें भुरग्यांक शिकोवंक मोत कुटुंबा मदें समजणी मोग माया मोग मलगड्यांक बरी भलायकी मलगड्यांची जतन घेवच्या कुटुंबादारां थंय उर्बा शेतसमाऱ्या थंय बरो संबंद कितें सर बरें आमकां मेळूंक आसा तें सगळें आनी सांगाताच ह्या पवित्र थळार विविध रितीच्या आशेन मागण्यांनी हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाची आशा सफळ जावं दी हांगासर सेवा दिवच्या विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदर्सूंच्या सर पाद्र्याबांक जुजेवास बाप देवा तोन सर बरें मागोवन दिवं दी हें पुणशेत रुता जावंक वावंट काडिल्ल्या सर्व संबंद जाल्ल्या पाद्र्याबांक आदल्या विगारांक संगतपण दिल्ल्या मुडीपूत अशें आसपासच्या फिरगज लोकांक तांच्या कुटुंबांचेर सोमी आशिर्वाद घालून दी
आनी आतांय सेवा दिवच्या रांदपा मुखांत्र विविध रितींनी आदार सुंच्या मुखांत्र हें सगळें सुत्तर बरेपणान सांबाळच्याक सांगातपण दिवच्या हर एकल्या बऱ्या मनाच्या मुडीपू फिरगस गवळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळीक मंडळी आनी सर्व बऱ्या मनाच्या मनशांक जुजेवाज बाप ताचे विस्नार आशिर्वादां फावो करून दी आनी सर्व भक्तिकांक तांची आशा सुफळ करून दी. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेन थावन केदीच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर. आमीन. समेस्त आमच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवन दी. आमची पिडा विविध रितीची आनी ह्या सर पिडेतावन आमकां बरेपण मेळोवन कुटुंबांत जिवितांत संतोश भोगचें भाग फावो जावन दी म्हूण मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गानी संसार, सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडल्या थंय तुजे काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांज उजेवासान आपले जिनिया आनी मोरणां जायत्या जपा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवंक जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान वडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडाक गूण कर. आमच्या कुडी कण्यात्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्या आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजू जेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांजू जेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्रात्मेचे बोळ मेळों. आमेन. सांजू जेवास सर्गींच्या राजांत बापाचे एकवटान आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. आमी सगळीं त्याच बापान बासयलेल्या घरांत बागेवपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक फावो. आमेन. आनी त्या सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन.
बापा आमकां कसो विनंती कर बेगीन कसोचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.